मडगाव NH-17 कुशिकच्या झाडांक लागून येरादारीक आडमेळी येतात। हाचे आदी कांय जाणांचे बळी गेल्यात। देखून जाता तितके बेगीन येरादारीक आडमेळी हाडपी रस्त्या कुशिकच्या झाडांच्यो खांद्यो कापून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावता। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जे नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही 17चेर कितली झाडां ही आसात, ही रस्त्यार आसात आनी एवरीडे पडत रावतात आनी पडटरेक हांगा ट्रॅफिक एक वर 2 वर 3 वर बंद उरता। ही बंद उरता बरी, पूण ही जी झाडां लोकांचेर पडटात, लोकांची डेथय हांगा जाले कडेन आसा। हांगा 1 आनी 2 न्हू, जवळ 4 सुमार डेथ जाले कडेन आसा फक्त ही झाडां पडत। आनी हेजो जो लुकसाण जाता हे आम लोकांक जाता आनी तांकां न्हा त्रास जातात। ते हॉस्पिटलांत वचून न्हिदपाचे, तेंची जी फॅमिली आसा ती डिजेबल जातात, तांकां खूब त्रास जातात, पेशंटां जाता त्याच बरोबर ह्या तेंची लोक जे फॅमिली आसा ही फॅमिली त्रास जाता। एक मागणी आसा लोकांली की रस्त्या वयली झाडां जी आसात एक लोकांक रिलीफ दिवचा। त्याच बरोबर जे एक्सिडेंट जातात हेय एक्सिडेंट हायवेचेर कमी जातले, ह्या झाडां खातीर हे एक्सिडेंट चड जातात। आमचे चितोडे बितला ते रोड आसा पूण सामको कुंकळो तसो रस्त्यार झाडां पडल्या अशी ती कापून उडोवपाकच जाय आनी ती लोकांक इतलो भंय दिसता ते केन्ना पडत काय म्हणून अशें पावसा दिवसान इतल्या रस्त्यार व्हडलीशी फायद्यार ना ती कट करपाकूच जाय सामकी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।